म्हादयची केस ट्रिब्युनलांत आसा. ह्या वेळार कसलें वक्तव्य करप सारकें न्हय. म्हादय गोंयाक म्हत्वाची आसा. गोंयकारांक म्हादयचें उदक जाय. हें कर्नाटकाक वचपाक जायना. लोकांक उदकाची कमी आसा. सरकारान म्हादय खातीर कोट्यांनी पयसो खर्च केल्लो आसा म्हण ह्या वेळार बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमा उलयला. हांव सांगता म्हादयाचें उदक आमकां जाय. आमगेलें म्हादयाचें उदक व्हरपाक जायना. जी केस ट्रिब्युनल आहा ती ट्रिब्युनलान डिसिजन जातली. हय पूण ह्या वक्तार कर्नाटकान पॉलिटिकल स्टेटमेंट करप आनी जेन्ना ट्रायब्युनल तें पॉलिटिकल स्टेटमेंट तेंगेलें पूण त्या लोकांनी चिंतपा जाय जें ट्रिब्युनलान घेतलें आहा त्या ट्रिब्युनलान जेन्ना डिसिजन दिता तें तेजेर चलतलें. सो पॉलिटिकल स्टेटमेंटाचें कांय व्हॅल्यू ना. हांव व्हॅल्यू आहा व्हॅल्यू ना तो म्हाका सांगूंक शकना. तें तेंगे डिसिजन. म्हाका तें पॉलिटिकल हेजी येवपाकूच नाका. म्हगेलें सिंपल हें म्हादयाचें उदक आमगेलें गोंयकारांगेलें वचपाक जायना. आमकां उदक शॉर्ट आहा आमकां जाय आनी ताका लागून इतलो पयसो गोंयच्या गोवोरमेंटान खर्च केल्लो आहा कोट्यांनी. सो लेट द ट्रिब्युनल गिव द डिसिजन. तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकानूय म्हादय संदर्भात आपलें मत उलोवन दाखयलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस आनी विलियम रॉड्रिगीस. गोंयांक आनी पर्रेकाराक अमित शान विकून दिलो. बिकॉज अमित शाह said if we get elected we will solve this Madhya issue. That is in the interest of Karnataka. He is taking open side of Karnataka only. Whereas we do some sort of balance because we have got Goa and Karnataka. Let the tribunal solve this issue. Should the BJP give an explanation as to how the national president made a statement like this? No, I don't know. But did Goa BJP make a statement on this? I don't know. I have not seen. Shouldn't they make a statement? Should. Tribunal Astan Suddha, I am also opinion. And we can make my concern. There is nothing wrong with that.